अच्छा मणका मध्ये कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज गोमंत विद्या निकेतन ह्या हॉलांत एक खासा तियात्र आसा, तुका कितें मेवलां. ह्या तियात्राचो बरोवणार आंतोन मानुएल आराउश हाणें ह्या आदी जायते तियात्र बरयल्यात, पालकार हाडल्यात. कला अकादमीच्या तियात्र सर्तींनी जायतीं इनामां मेळयल्यात. पूण आयज ताणें एक पावल फुडें वचोन आपलो तियात्र गांवांनी लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केला. खासा ताणें हो तियात्र गोंयच्या मुखेल शारांनी जीं हॉलां आसात तातूंत ह्या दिसांनी हे शो मांडून हाडल्यात. म्हाका दिसता ताच्या तियात्राचेर भासाभास करूंक वेता आसतनाच ताचे अनुभव आयकून घेवया आनीक आमी फुडली वाट चलोवया. सिल्विया मिसिंग केस खंय पावल्या. सिल्विया मिसिंग केस खंय पावल्या. म्हाका सारके डिटेल्स जाय. आय वॉन्ट ऑल द डिटेल्स राईट नाव. यस सर. सिल्विया फर्नांडीस, उंचाई 20 फीट, 5 फीट, वर्सा 20. बाबाचे नाव मान्यल फर्नांडीस, आवयचे नाव ग्लोरिया फर्नांडीस, गावाने अक्षयचे नाव रिओ फेराव, सासूबाई नाव रोजी फेराव. पुरो हे डिटेल्स म्हाका नाका. यस सर. म्हाका फकत इतलेंच जाणा जावंक जाय सिल्वियाची सोद खंय पावल्या पळय ती. सर ती सोद कोण केसो हायता. कित्याक म्हणटा तूं. तेगे फॅमिली प्रॉब्लेम सर. म्हाका दिसता बायलेन गोवाक कितें मागलोले, गोवान दिल ना मू बायल सोड गेले. येतो नी कविता पाल म्हणली ताजी का बघून गुळा येता न्हू. येतो रे गुळा. शट वयचे तूं म्हाका सांगू नाका. आंतोन मानुएल आराउश, AM आराउश ह्या नांवान चड फामाद. आयच्या ह्या कार्यावळींत तुका माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तर तुवें एक वेगळे पद्दतीन जे पावल मारलां. आयचो हो तियात्र तुवें लोकां मुखार गांवांनी शारांनी हे थोडे शोज मांडून हाडल्यात. हाचे फाटलें कारण कितें. कारण म्हणजे कितें, आमी जायते म्हणजे खूब वर्सां जालीं आमी तियात्र करून येयल्या. सांग वर्सां ड्रामेटीक ग्रूप आमी पयलो रेजिस्टर केलेलो 1988 वर्सा. ओके, ह्या वर्सा आमकां 25 वर्सां जातात. हय, सो आमी चिंतलें, कमिटीन चिंतलें की आमी हे पावट बरें एक दुसरे भाशेन म्हणजे लोकांक आमचो वावर इतलीं वर्सां करून येयले. आमी 27 वर्सां सुमार आमी जालें तियात्र करता, पूण ग्रुपाक आमच्या 25 वर्सां जाता देखून एक वाट आमी चिंतलें की प्रोफेशनल एक्टरांक घेवन आमचो एक स्क्रिप्ट दाखोवची, लोकांक आमचो दाखोवची स्क्रिप्ट. देखून आमी कमिटीन सगळें डिसायड केलें ओके करुया म्हणून आनी मुखार गेले. आनी ह्या खिणांत एक म्हाका बरी संदी मेळ्ळ्या. तुजे फाटल्या 25 वर्सांतले कला अकादमीच्या तियात्र सर्तींतले अनुभव, तुज्या मुठींत जायतीं इनामां आसात जी तुवें जिखून घेतल्यात. आनी आयज एका प्रोफेशनल कलाकारां बरोबर तूं वेगळे पद्दतीन ह्या पालकाचेर देंवला. तर ते अनुभव आनी हे अनुभव तुजे कॉम्पिटिशनाचे तुका आमचे दुसरेच आसता. आनी हो आमची ही हे पळय न्हू कमर्शियल स्टेज ते सामकें डिफरंट. कॉम्पिटिशनाक आमी कितें करता, तुका सगळे आटेन पळयता, लायट्स, म्युजीक, डायरेक्शन सगळें पळोवन तियात्र करचो पडटा. तो कॉम्पिटिशनाक आसता. हिंगासर आमी फकत कमर्शियल हितून गेल्यार हय म्हणजे लोकांक कितें जाय, लोकांक हॅपी करपाक ते भाशेन आमी प्ले पसयले. पळय पूण खरेंच तुज्या काळजांतल्यान म्हाका ह्या प्रस्नाचो जबाब जाय. तूं आयच्या खिणांत प्रोफेशनल कलाकारां बरोबर चड खुशाल आसा काय कॉम्पिटिशनाच्या सर्तींनी जी 2-3 शो करता तातूंतल्यान तूं बरो खुशाल आसा. एक्चुली म्हाका खूब खोशी भोगता हे आमचे प्रोफेशनल आर्टिस्टांक घेवन तियात्र करपाक खूब खोशी भोगता. आनी म्हाका सगल्यांनी बरें कॉपरेट केलेलो आसा. सगळे टॉप मोस्ट स्टार कोंकणी स्टेजीचेर तेणी ना म्हणोंक ना आमकां. आनी आमच्या उतराक तेणी पाळ दिवन आयज ते आमच्या बराबर आहा. हय, तर मारियो द वास्को हो तुका ह्या तियात्राक डायरेक्टर म्हूण कसो फावो जालो. तेका जालें कितें, तेका एक मेन रोल आसलो आमचो पायचो रोल करता तो. सो तेका हांवें रिक्वेस्ट केलो तूं आमचो प्ले डायरेक्ट कर, कित्याक म्हाका चड अनुभव नासलो कमर्शियल आर्टिस्टांक कशें हँडल करपाचें जावं अरेंज करपाचें तें. तेका लागून हांवें तेका हेल्प मारलो आनी तेणें व्हडे खुशयेन ना म्हणोंक ना, तेणें आपलो घेतलें काम. हय, तुज्या विसराक देव बरें करूं. ओके, आनीक व्हड यश हांवें हौशीच पावलां मारीत वच. थँक्यू. ताका सांगा म्हणजे असा कितें दिना त्या सक्ती देसार कित केलें तूं जाण न्हू. म्हाका कोण कित केला तुवें सांगल्या म्हण न्हू. ते सारकें प्रूफ जातलें. सारखें ते सारखें. होय. हांव सांगलें ते स्वत मानून ना घेना. पूण तुवें सांगल्या म्हण न्हू. हांव आसा न्हू तूं कोता सोडा. अरे पण तूं
ह्या पळय हे सरान आमगेले देशापासून हे भुरगेपासून जायत केलो हा हे सारखे आमचे गोंयची मोगान मोठाय 25 रुपयान पियो आलो 70 रुपयान पियो केल तेणी 25 रुपयान टोमाट आली 60 रुपयान टोमाट गेले तेणी देशापासून तेल देशादा पब्लिकापासून तेल देशादा कोथमिरी पुडो हे दोलो 5 रुपया मेळलो आता 25 रुपया हेडी केला ते सांगत दुसरा सांग म्हणलो तुका कितें मेवलें ह्या तियात्रांतले संगीतकार म्हजे बरोबर आसात पयले सुवातेर एंटनी द वेलिंग आयच्या कार्यावळीन तुका मागीर म्हाका येवकार ह्या तियात्रांत जें तुवें संगीत केलां तुवें वाजयलां ताचेर तूं आमकां कांय सांगचो ना सांगता तातूंत म्हाका सांगचें म्हणल्यार तियात्रांत कांतरांत एकदम बरी आहा आनी संगीत घालून म्हाका बरें हें मेवलां सोंपेपण मेवलां कांतरां सगळीं बरीं आहा आनी म्हणजे मुजगांनी म्हाका बरो सांगात दिला हो जावन आसा म्हजो पूत तुका आयच्या कार्यावळींत येवकार मार्क्स वेर्ळेकर म्हजो पूत आनी हो म्हजो बेस प्लेयर डॅन आनी तांचोय तुका बरो बरो सांगात मेवला म्हाका तर ह्या तियात्रांत तुजो पूत तुवें ताका इंट्रोड्यूस केला तर तुजी खुशालकाय तुका कितें सांगचें आसा पुता वयर ताका हांवें पयलो इंट्रोड्यूस केला म्हणटकीर पुसात ताणें बरो खांद मारून काम केलां तातूंत कांय दुबाव ना तर तुवें हो तियात्र तुजो पयलोच तो वाचता तर तुजी खुशालकाय तुका कितें बरें दिसलें तियात्रां म्हाका डॅडी बारा वाचपा बरो दिसलो म्हणटच तुका दिसता की ह्या फुडें तुवें अशेंच तियात्र वाजोवचें हय म्हाका दिसता आनीक तुजीं फुडलीं पावलां तूं तियात्रा उद्देशीच फुडें वचोंक सोदता हय मुखार आतां जें बेज संगीत तुवें दिलां ताचेर तुजो एक्सपिरियन्स ह्या तियात्रांतल्यान तुजे कसले गूण तुका लोकांक दाखोवंक मेळ्ळे म्हाका बाब एंटनी मेस्त्री बारा वाचपाक बरें दिसता आनी ताणें बरें जें म्युजीक बरयलां ताचेर वाचपाकूय म्हाका बरी उमेद येता ताच्या बारा म्हणटा ह्या तियात्रांतलें खंयचें कांतार तुका चड आवडटा एक जे त्रियो एक आसा मार्कूस वाज टोनी दरिबंदर आनी झेवियर गॉमिस म्हणटा तो तुका चड हय चड आवडटा Ursa kennai meona, jivosta kapavona, goicha munsha kiten gottelete, endanza di kovona. Ursa to power devatai, kennai to pavona, ek disa mi mottele, sonsaran konra bona. हांवें आयच्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच आंतोन मानुएल आरोजान हो तियात्र जो लोकां मुखार हाडला तुजे अनुभव कारण तूं सर्तींनी नाचता कॉमर्शियलूय नाचता म्हणटोच ना म्हाजें हिसपान जालें कित्याक हांव जेन्ना तेका कॉम्पिटिशन तियात्राक न्हेसतालो कित्याक तूं जाणा आयकूंक आसतलो तेणें आदीं कॉम्पिटिशन तियात्राक जायते प्रायज घेतल्या आनी बरो बरयणार सो जेन्ना तो पयले फावट म्हाजे फुड्यान येयलो म्हणून लागलो तूं कॉम्पिटिशनाक न्हेसता आपूण एक म्हाजो रावंडाक एक तियात्र काडटा कमर्शियल आर्टिस्टांक घेवन सो तुजो आपणाक आदार जावप म्हणून लागलो म्हणून हांव नाका आसलो पूण कोण कित्याक पळय तें मागीर एक दीस तो बसलो आनी म्हणून लागलो आपणाक अनुभव ना जेन्ना म्हणल्यार आपणें मारियो देवास्कूक तियात्राचें डायरेक्शन करूंक दिलां आनी तो तियात्र तो तेणें मारियो देवास्कूक दिलो आनी तेंच्या मदें तेणें कशें कितें करेक्शन करूंक जाय तें केलें आनी आयज तेणें हो तियात्र माथेर हाडला पूण सांगचें बरें म्हणल्यार हो तियात्र इतलो तेणें बरो बरयला हो चडसो लोकांनी पळयला आनी म्हाका दिसता इतले फास्ट स्टेजी एका म्हयन्या भितर 14 स्टेजी हांवें केन्ना पळोवंक ना पूण तेजे नोतमासा भितर तेणें स्टेजी केल्या आनी हो लोकांनी हो सदांच तियात्र पळोवचो आनी दुसरें म्हणल्यार कांतरा सायडीक बसून झेवियर मार्कूस हांव टोनी मागीर आग्नेल दाबोली सगळ्यांनी कांतरां बरीं म्हणल्यार तशीच पार्टी सायड डॉला रोमालिया जोआना जेनेट आंबे तेणी कॉमेडी बसून एकदम बरी केल्या कितें खबर मेळना बाबा हांवें ताका सगल्याक सोदलें ताच्या सोयऱ्यागेर ताच्या इश्टागेर ताच्या मामागेर रियो तू हांगा सांग त्याच्या माशनागेर वचोन कित्याक खबर काडिना हांव हांगासर ताच्या माशनागेर पासून वचून आयलो पूण तेकूय आसा तें कोणाकूच कांयच खबर ना डॅडी मामी हांव म्हज्या गोरकरीच्या उचक्यार सारको पीस वचोन पावला मॅक्सी एक 2 मिनटां आंतोन मानुएल आरोज आनीक आमच्या मारियो दे वास्कोन हांणी हो जो तियात्र हातांत घेतला तातूंत तूं एक बरी मुखेल भुमिका करता म्हणटच तुजे थोडे अनुभव ह्या तियात्रा वयर खरें सांगचें म्हटल्यार हो तियात्र एक वेगळीच तरेचो आसा आमी कमर्शियल करतात ते परेनूय
पूण हो एक फ्लॅशबॅक आनीक आख्खी स्टोरी सस्पेन्स आसा लास्टाक पासून कोण मर्डर करता तें कांयच गमना देखून लोकां लागीं मागता सगल्यांनी हो तियात्र पळयचो आनीक ह्या नव्या बरयणाराक हे कमर्शियल स्टेजीर तो पयलेच फावट आयला ताका तुमी आदार दिवचो आणि 3 दिसांनी म्हणजे सून घरांना लात बसता आणि तुमचा आपण काहीच नको नॉट पॉसिबल हा म्हणता तुझ्या रागाने किती तुम्ही त्याला म्हणलं आणि ते घर सोडून गेला एल्विस तुझे मायचो गो गोल म्हणताय बरो कोणाक दाखयताय रे तू आज तुका पळयता सायबा बोगोस हांव राग उडयता तेंचो जाणा तरी म्हणजे मग ती उलोवपाची स्टायल आणि हांव तियात्रांनी भासतालो न्हय डायलॉग घेवपाची एक म्हजी संवय जाल्या ती म्हाका बेस्टच म्हणजे बोगला काय घालना काय आनी तुज्या बोगला म्हाका दिसता तुवें ताका कितें तरी म्हणला हांवें ताणी बस सोडून वचो कितें उलयता हांवें म्हणला कोणी कोताय तू रे बोटा म्हाका दाखयताय तुका बोट दाखयलो सायबा बोगोस तुका जरी तुरांनी म्हजें बोट दाखयलें जाल्यार म्हजें बोटूच खुश हांव विल्सन तुज्या सांगताक दोनूच उतरां मागीर म्हाका सोयोकार आंतोन मानेल आनीक मारियो दे वास्कोच्या ह्या तियात्रांत तूं एक खोडेगांत आदलो तियात्रिस्ट जाणे पालकशीर एक वेगळी नामना मेळयल्या तर ह्या तियात्रांतले तुजे अनुभव कितें बरो तियात्र बरें बरोवप ते पयशे तेच परी बरें डायरेक्शन आमचे मारुती वास्कोचें बो तियात्र हांवें जितून वांटो घेतला तातूंत म्हाका दिसता हो बऱ्या मदलो एक बरो तियात्र आनी लोकांनी ताका वाखाणणी केल्या आनी म्हाका दिसता ह्या मुखार तेकाय लोकूय आनीक शुभेश वडत आसतलो कित्याक पयलीं सुवातेक सावन बरो लोक जाला आतां मातशें वयर सकयल जाता पूण आनीक लोक वाडटलो आनी हो तियात्र म्हाका दिसता लोकांक चडसो मानून घेतला आनीक तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण 25 वर्सां उपरांत तो एक कमर्शियल पालकाचेर फुडें सरलो आनी तुमी तुमचो सहकार ताका दिलो डॉला म्हाका दिसलें तुका मोदेंच डिस्टर्ब करचें हांव ह्या ग्रीन रुमान आसा तुका कितें मेवलें ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें मेवलें जायते ऑफकोर्स आतां हो डायरेक्टर आमचो मारियो दे वास्को पयलीं हांव नाचलां तेजे बरोबर एन तेजें डायरेक्शन सदां बरें आहा एन्ड प्लस तो रायटर आंतोमानियो लाराजो हांव जेन्ना म्हज्या डॅडीचे तियात्रांत पयलेंच हांवें गांवांत एक्टींग केलां तेन्ना फर्स्ट टायम आय केम ऑन स्टेज इज फॉर हीम आनी जायते एवॉर्ड्स जोडल्यात फॉर आंतोमानियो लाराजो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कॉम्पिटिशन शो ताका आनीक ऑल इंडिया लेवल पासून हांवें एवॉर्ड घेतला एन्ड आय एम हॅपी टू वर्क विथ द ग्रूप जायते मेवला म्हाका टू सी द डिफरन्स आफ्टर अ लॉंग टायम खासा आयच्या ह्या तुका कितें मेवलां ह्या तियात्रांतली जी कथा आसा ताचेर तुजें मत कितें ती कथा लायक आयजकालचे चेडवांनी ते पळोवपाचें एन्ड इट्स लायक फॉर टुडेज जनरेशन आयच्या जनरेशनान कितें घडटा सो एक मेसेज कशी आमी दितात तांकां आनीक जायत्या डिसिजन्स आमचे जे ऑडियन्स आसात तेवूय खुशाल जातले तूं जायत्या तेंपान आमच्या टीव्हीचेर आमच्या चॅनलांतल्यान दिश्टी पडटा देखून देव ओके थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आणि तुमचे लागीं मागता सिल्वियाची कूड सद्याक जेम्सीन आसा ती ताबडतोब तुमच्या ताब्यान घेवन ती ताची कूड मातयेक लाव सिल्वियाचे मरण उदकान बुडोवन जाला हें हांव स्वत मानता इन्स्पेक्टर पूण म्हजे भयणीक जीव दिवंक ना पूण आनी त्या रिवर आनीक ताचे मामीन म्हजे भयणीक जबरदस्ती उदकान बुडोवन फुगार करून मारला वयसाय आनी म्हजे भयणीक जिवेशी मारल्या